गिरीश चोडणकर आणि काँग्रेस पक्षाकडे मुद्दे ना. यांच्याकडे आता त्यांचोच एक काँग्रेसचो आमदार सांगता की आपण आमकां धमकी दिता की आमचे गाडयो फोडटले आनी कितें करतले आनी आमी निस्तें गोंयांत हाडटले. आमकां कांयच फरक पडना ते कोण धमक्यो दिता आनी कांय ना. वी हॅव नो कमेंट्स टू ऑफर टू पीपल हू मेक थ्रेट्स. वी आर व्हेरी क्लियर. अनलेस they bring fish with insulated vehicles, unless they follow the FDA guidelines, not a single truck will be allowed inside the state of Goa. Any amount of rallies can be taken, any amount of money can be spent on getting people to Azad Maidan. Nothing is going to affect my mind. नितेश राणे कितें म्हणटा आनी कोण हांव तेजे सारको उलोवंक शकना. I have to keep my balance. Whatever I have done in the interest of the people of the state of Goa. I received a call yesterday from Deepak Kesarkar also. There is no question. I messaged him politely. There is no question of me complying or even relaxing it for one day. आमी हे फाटी घेवपाचे ना आनी कशेंच आमी फाटी घेवपाचे ना ह्या विशयाचेर. की हांवें 1-2 म्हयने फुडें धकलचे. हांवें सांगलें आय एम सॉरी, आय कॅनॉट डू इट. फॉर्मल नुस्तें आमकां नाका. आज जेन्ना हांव सॅल्यूट कोता, आप्पर बी दिता, विस्वास आनी आमचे हॉनरेबल आमगेलो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाय कित्याक तेमी डिसिजन जें घेतलां इम्पोर्ट बंद म्हूण तेंगेलो कायदो, कित्याक इम्पोर्ट सगळ्याको बंद म्हूण जाला तो सगळ्या तेसो आसती. जेन्ना आज हे फॉर्मालिना पळय म्हणटा ते धोता आसतना पयलो म्हणटा इब्राहीम मावलाना तेगेलो ग्रूप हेका अरेस्ट करपा जाय. हे पर्यंत अरेस्ट जायना ते पर्यंत ते फॉर्मालिन बंद जावपाक डिफिकल्ट जातली. आयज गोंय बोबाट जाला 50% लोक नुस्तें खावपाचें सोडले. आमी जावन वोटकार जावन आहा, आमी युजर ऑफ दॅट मार्केट. त्या मार्केटाचे आमी यूज करता. म्हणटकच म्हाजें एक सजेशन आसलें गव्हर्मेंटाक आनी जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा विजय सरदेसाय ताजे लागीं हांव उलयलो की ह्या मार्केटान जेन्ना आमी युजर म्हणटकच आमचें नुस्तें थिंगा वयता म्हणटकच आमी वोटकार राबोणकार तर आयज नुस्त्याक आमी विकता वाडटा आनी एकठांय करता जाल्यार आमकां ते एसडी पिडीएन हितून घालपाक जाय.